मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आवय आयज बर्थडे बॉय दिगिना उठलो, न्हालो, रेडी जावन बसला. आवय जरा हो पण आमचा बर्थडे बॉय रेडी जावन बसला. कुय रे आयज किती आसा इश्वीक? आयज बर्थडे गो वयता. अरे 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 यो कितें यो फक्त घे म्हणटा, घेतल्यार बसना. आयज कितें इश्वीक? आयज इश्विकाचो बर्थडे. दी हात दी चल बस मातसो. सो ताका न्हाळयले, रेडी जालो तो. आतां आमकां वचूंक जाय टॅम्पलार. कळ्ळें न्ही, टॅम्पलार वचून पांय पडूंक जाय. सो आयज आसा इश्विकाचो बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे. तुमचे कडेन आनी कांयच मागना, भरभरून ताका विश करात, ब्लेसिंग दियात. कळ्ळें न्ही, बरो व्हडलो जावचो, बरें शिकोवन आपल्या पांयार उबें रावचें. आनी कांयच तुमचे कडेन मागना, भरपूर ताका ब्लेसिंग दियात न्हू इश्वी. सांग सगळ्यांक आपल्याक ब्लेसिंग दी म्हूण सांग. आयज म्हाजो बर्थडे आनी म्हाका ब्लेसिंग दी आनी कांय नाका आं. पळयता पळय. सो इतलेंच मागता तुमकां, भरपूर ताका ब्लेसिंग दियात. कळ्ळें न्ही. सो जालें आमी घरचीं सगळीं कामां जालें. मशीन मारलें हांवें, फक्त हॉलान पुसोंक ना कित्याक खबरा. सो मागीर दनपारां न्ही तो डेकोरेशन येतलें, एक बारीकशें डेकोरेशन करतलें. सो मागीर आनीक घाण जातलें न्ही. सो ताका म्हटलें मशीन मारला पुसोंक ना. आनी बेगिना आमी आतां आमकां जेवपाक न्ही सुंगटाची बिरयानी केला आनी काल हाडलेले पापलेट फ्राय करूंक जाय. एक्चुली न्ही आतां आमची न्ही यूट्यूब फॅमिली येवपाची आसा, इमॅक्युलेट फर्नांडीस मारगांवच्यान. ती बाबडी मारगांवच्यान न्ही बसीन येता. सो ऑलरेडी ती बसीन बसली, केन्ना पावतली खबर ना. सो ती म्हणटाली आपूण जेयन आसतना वयता. हांवें ताका म्हटलें तूं जेवून वच. ती म्हणपाली ना आपूण अशेंच वयता, जेवची ना म्हणपाली. सो म्हाका तशें जावचें ना तिका जेयन आसतना धाडपाक. सो म्हटलें हांवें बेगिना उठलें आनी बिरयानी करून दवरलें. सो मागीर ती आयली की ती मागीर गडबड करतली वचपाक. सो म्हटलें जेवून तरी वचूनी. सो सुंगटाची बिरयानी केला आनी पापलेटाक न्ही मसालो लावन दवरला. सो ते मागीर फ्राय करतले. सो ऑलमोस्ट सगळें जालां, कांय ना. कस्टर्ड करूंक जाय. मागीर आई दूद गरम करून दवरला, फक्त ते कस्टर्ड रेडी हां तेच कस्टर्ड करपाक जाय. आनी बाकीचें सगळें जेवण बिवण सगळें भायच्यान ऑर्डर केला. ओके. आनी कांय ना, शिव गेला भायर. शिव आज बिजी आतां, कांय कामूय येयला आनी ताका सगळें भायलें पळोवंक जाय. तो आतां मातशें तें आमी जेवण बी सांगलां न्ही, तें मातशें जेवण गरम दवरपाक न्ही आयदन मेळटा रेंटाक. सो म्हटल्यार आपूण घेवन येता आनी ऋतुकाचें हेअरकटूय करून येता आपली. ओके. सो ती मागीर आंटी हांगा देंवतली व्हडली फॅमिली चर्ची कडेन. शिव तिका हाडपाक वयतलो. ओके. सिंपलशी बिरयानी केला, काय व्हडलेशें वयर कांदो बिनो फ्राय करून कांय घालूंक ना. कामां सोंपना हांगा. आसूं म्हटलें सिंपलूच केलें. हें पळयात. आनी पापलेटाक न्ही मसालो लावून दवरला. कितें रे हें पळयात, मसालो लावून दवरला. सो म्हटलें सो हें सगळें काम जालें. सो आतां हांव पुजा करता. इशुका खिचडी करूंक जाय. सो ताका एक आयज पापलेट घालतलें हांव, कित्याक पापलेट ताका घालूंक ना. पापलेट बरें भुरग्यांक. सो ताका पापलेट बॉयल करून जाय. ताका न्हीद येयला अशी दिसता. न्हिदाच ना, पांयार घातल्या पांयार न्हीद ना. ताका फक्त झुलाच जाय. आं आतां न्हीद नाका, मातशें टॅम्पलार वचूंक जाय. मातसो राव, जागो राव. ओके. चला मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो चला ताका धर. आतां आमी वयता टॅम्पलान. आमची यूट्यूब फॅमिली इमॅक्युलेट आयिल्ली आसा. सो हांवें तिका म्हटलें तूं मातशें बस म्हटलें. आमी रोखडें वचून येता, कित्याक खबरा मागीर जेवून वचून फायदो ना, कित्याक आमी नॉनवेज खातले मागीर तें वचप बरें जायना. सो म्हटलें बेगिना वचून पांय पडून येया. जस्ट लागींच आहा, चल पयस ना. चला. सो कोण ना, 12:30 जालीं. कितें सांगता इश्वीक? काजळ बी सगळें पुसलें गरमेन. सो ताका पांय पडून ये. पांय पड. इशी शमी कर. शमी तो आनी हॅप्पी सकल सोडल्यार. असो येस चल येस. हय म्हण सांग. थँक्यू म्हणा. सो जस्ट न्ही आंटी गेली जेना होवपाली, कित्याक बसीन ट्रॅवल करता न्ही. सो आपल्याक मातशें वॉमिटींग बी जायत. सो हांवें म्हटलें तिका डब्याक घालून दिवया म्हटलें हें एक मिनट. सो तिका बिरयानी न्ही डब्यान घालून दिलें आनी आकाश जेवंक बसला. सो आकाशा आतां एक इव्हेंट आहा. सो म्हटलें हांगा जेवन वच म्हणटा ताका. सो जालें. सो जेयता की इशू न्हिदला.
ते कळनी आमी टेंपल्सान आयलो ताका हिला जॅम आमी न्हीद म्हटलें तो उठलो की ताका खावयता. खिचडी रेडी आहा, नुस्तें बिस्तें ताका आमी बॉयल केला. सो म्हटलं आईक आमी जेवन घेवया कित्याक खबर आहा. सो मागीर आमकां भरपूर काम आहा. सगळें आमकां हें करूंक जाय, कस्टर्डाक फ्रुट्स बीन कट करूंक जाय, सामोसा बीन फ्राय करूंक जाय, खूब आहा. ओके सो आमी आतां जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो 3:30 जाली, इशू आत्तां उठलो. सो आमी सगळीं जेयली, ताका भरयता आई आनी म्हाज्या हांगा कस्टर्ड जाल्लें आसा दाखयता तुमकां. हांगासर पळयात कस्टर्ड थोडेशें हितून घातलां. आतां फक्त फ्रिजीन दवरूंक जाय, सगळें फ्रुट्स बीन घातला हांवें. आनी आमगेर इमॅक्युलेट आंटी येयल्ली न्ही, ती शिव गेल्लो तिका बस स्टँडार ड्रॉप करपाक. सो शिव गेल्लो तिका बस स्टँडार ड्रॉप करपाक, तिणें एक बुके काडून दिलो आतां. हें पळयात सामको बरें आहा, आतां तितून घालता हांवें हाडलेलें फूल न्ही काल. हें पळय अशें केन्ना पिड्ड्यार जायना. म्हाका गरमेन दिसता सारकें हें जालां, सुकला सारकें सुकता आनी हीट न्ही सामकें भितर. इतलें एसीचो लायल्यार सामकें हीट जाता. तो अर्दे ते सुकले, एक काडले हांवें. सो हें न्ही कट करता आनी हितून घालता. सो मागीर दवरतलें हांव. हांगा सगळें जेवण बी दवरता न्ही, मागीर तें पळोवंक मातशें बरें दिसतलें. सो टायम जालो 4, 7 आनी डेकोरेशन वालो येतलो. एक गिफ्ट कितें करया कित्याक बरं हो विंडो आतां बंद आसतलें. सो हांगासर सगळें गिफ्ट दवरला, थंय दवरता न्ही. आनी कालाचें पॅकींग केलें आनी अशें केलां. हें शिवनाथान केलां पळयात. हांगाच प्रिंट केलें, अशें कार्ड केलां बारीकशें आनी हांगाच स्टीक केलां. म्हणजे हांगासर अशें हें केलां. ओके सो हें सगळें रातचें शिवनाथानूच केलें. ओके सो हेका घातला हितून कित्याक खबर आहा, हो मस्ती करता. सो आतां हें सोफा न्ही आमी अशें दवरतले आनी हांगासर आनी चेअर बीन आमी सांगला आयलो. सो आयलो डेकोरेशन कर हें करपाक. सो हांगासर न्ही डेकोरेशन करपाक आयिल्लें आसा. जस्ट सिंपलशें डेकोरेशन करतलें, व्हडलेंशें कांय ना. मागीर तुमकां दाखयतलें हांव. आनी इशुकाक न्ही हांवें चेअरार बसयला कित्याक मस्ती करतात आनी तांकां पळोवन न्ही तो खूब रडपा लागलो. आतां मागीर आनी कितले लोक येतले तेन्ना कितें जातलें म्हाका कांयच खबर ना. फक्त तांकां पळयता आनी रडटा. ताका चेअरार बसयलें आनी सगळें तुमी हांगा पळोवंक शकता. चेअर बी हाडलें आसा आनी हांगासर न्ही हांव सामोसा फ्राय करतालें. सो हें पळयात सामोसा न्ही. सो हें पळयात रातचेच हांवें सामोसा सगळें रेडी करून दवरलेले. सो अरावंड 40 अशें आसा लोक. सो हांवें अरावंड 60-65 अशें सामोसा केला हांवें. आनी थोडेशे नगेट्स बीन हाडला, चीज कॉर्न नगेट्स, तेय फ्राय करतलें हांव मागीर. सो 5 मिनटां आहा. सो ऑलमोस्ट जायत येयला आनी तेंचेय जायत येयला. सो टायम जालो 6. सामको रडून काबार केलें ताणें. कित्याक जाता बरं, कोणाक दाडी बीन आसा न्ही तांकां तो पळोवन रडटा. तो जस्ट डेकोरेशन करून गेलो. मागीर शिव ताका न्हीद घालतालो कित्याक हांव सामोसा करतालें न्हिदाच ना. हांवें ताका वचून न्हीद घातलें. आतां न्हिदला, सायडीन पिलो बीन दवरला. आईक म्हटलें आई रेडी जाली. आई म्हटलें तूं वचून बस म्हटलें भितर. सो आतां कांय ना, सगळें जाल्लेलें आसा. ओके शिव गेला केक मागीर थंय जेवण बी सगळें हाडपाक. ओके आनी तुमकां दाखयता हांगा डेकोरेशन सगळें जाल्लेलें आसा. ओके सो दाखयता आमी हांव वयता मागीर म्हाका रेडी जावंक जाय. ओके सो हांगासर न्ही हांव रेडी जाल्लें आसा. सिंपलशें म्हाजें वायटूय अशें ना, ऑफ वायट अशें कुर्ता हो. हें हांवें लोकसवान घेतलेलें. तो म्हटलें घालया म्हटलें आसलेलें. ओके सो आजून शिव येवंक ना. सगळें आमी रेडी आसा. सगळें जेवण बी आजून कांय हाडूंक ना हांवें. बारीकशें हांगासर न्ही हांवें बेश्टें एक कॅन्डल लायला हांवें. आनी हें कॅन्डल न्ही दाखयता तुमकां हांवें दुबयच्यान हाडलेलें. आतां दुबय वचून आमकां 2 वर्स जालें. आयज काडलें हांवें भायर. सो हें पळयात हें हांवें दुबयच्यान हाडलेलें. तेका आनी हांगासर आनी 2 आसा. सो हें लावया म्हटलें हांगासर. सो हें सगळें शिवान हाडलेलें अशें जेवण गरम उरपा लागून. आनी त्या सकयल तें फायर आसता पळय तेंय ताणें हाडलां. ओके सो आनी हांगासर न्ही हांवें पळयात ज्यूस बीन घालून दवरला. टँग हें मँगो आनी उदक. फक्त न्ही मागीर अरावंड 7 o'clock न्ही हितून हांव आयस घालतलें मातशें थंड पिवपा बरें लागता न्ही. सो हांगासर पळयात फ्लावर बीन दवरला हांगासर. मागीर तुमकां सगळें जेवण घालून कितें कितें मेन्यू आसा हें तुमकां दाखयता मागीर. ओके इशू न्हिदला अजून उठोंक ना. वयता खंय बेगी बेगी
नाही जाम झालं. काय गेले तुम्ही? थोडे सामान उकलून थोडे उरलेलं न्हू आई सकाळी घेऊन गेली ती गेले ते पूजा केली मागीर परत सामान घेऊन सकल जाले आता हे सामान लोड केलं तुम्ही शिकवा येवपाची न्ही आरामात जेवपाकूच. साफ करून झालं न्हू झाडून पुसून झालं न्हू. पूज सो आमचो बर्थडे बॉय रेडी तांबडो जाला राव मस्त दाखय मरे आमची युटी फॅमिली कॅप घालली थंय कॅप हा थंयसर खंय दवरले कॅप ते थंय आपय थंय आपय तर मग असं लूक तेजो तो तेका न्ही कॅप आसा तू धर तेका तुझी नात काढ नाका कॅप घाल रे घाल गे कॅप काडटा हांगा पळय रे हाय कान नाका रे थँक्यू मॅम सो ऑलमोस्ट न्ही सगळे आमचे गेस्ट आयिल्ले आसा सगळ्यांना बसला तर तुमकां फायनल दाखयता एक झलक आनी येवपाचें आसा तो म्हटलें कट करया म्हटलें केक कित्याक तो मातसो हांव दिसना हांव दिसूंक जाय हांव दिसता का कॅमेरान हांव दिसतलें हय आतां दाखयता तुमी राव सो हें पळयात हांगा सगळीं बसला सगळें हाय तरी म्हणा हे पळयात हाय तो हें आसा केक इशुकाचो बड्डेचो आनी केक कशें आसा कमेंट करात केक चूज करपाक न्ही म्हाका खूब टायम लागलो कळ्ळें न्ही फायनली आमी हो चूज केलो आनी हो केक न्ही आमची युटी फॅमिली SP रॉड्रिगीज ती लंडन आसता तिणें न्ही हें गिफ्ट केला इशुकाक केक सो तिणें सांगलेलें तुका जे खंयचे केक लायक जाता ते तूं ऑर्डर कर सो आपूण हें इशुकाक गिफ्ट करता म्हणून सो थँक्यू SP आता तू एक वर्षाचा झाला बसले करपाचे ना सो आयज आसा मदर्स डे सो आम्ही सगळे मदर मिळून एकच करता केक केक कशी हा कमेंट करा शिवातान चूज केला बरं पिंक पिंक सामको चल सगळ्या मदर उठा मदर्स सगळ्या मदर उठा फादर आई चपचडी आणि काय चापो मेरस कॅप घालून दा मदत सगळे हात धरा एक
जाऊचे ना ना ऐकू ना सो आईजनी आयज आमी इतले हॅप्पी आहा तुमकां सांगू लुसियानो अंकल आयिल्लो आसा हांव चिंतूंक ना अंकल येतलो म्हणून पण केन्ना अंकल वचना कोणाच्या बर्थडे बीन पण इशुकाच्या बर्थडेक तो एक उतरावन आयलो अंकल थँक्यू तुका तूं आयलो खरेंच म्हाका खूब बरी म्हाका दुकां येता अंकल येयलो टायम काडून यो 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 आमी फ्री जाली सगळी जाणां गेल्ली आसा आमी उरला आमी बसला जेवपाक आता रोहित खंय वता दिसत ना रोहित रोहित दिसत ना हां या न्ही ती कजिल्ली निलेशका बसला हांगासर आकाश थंय आई हांगा शिव ते की करता किचनात बार्टेंडर खंय मक्तूर करता बदो सो जस्ट इशुका भरयले बेगिना बेगिना रडपाक लागलो टायम जालो 10 कित्याक आमी जेवन घेता सो जालें सेलिब्रेशन बड्डे 1 इयर बड्डे जाले टायम जालो 12:30 पयलीं सगळें किचन क्लीन केलेशी पळोवपा नाका आनी तें आनी किचन तशें घाण दवरून न्ही सकाळीं आनी पळोवपा नाका आई न्हिदली आई आपल्याक जायना आपल्याक सो हांवें सगळें केलें की म्हाका न्ही सकाळीं उठल्या बरोबर न्ही तें किचन मातशें क्लीन आसूंक जाय बितलें आयदनां घासून काडलें केक कचरो बिचरो मारले शिवणां मातशें मोप केलें मशीन मारलें सो जालें मागीर डेकोरेशन बी काडलें सो हें पळयात डेकोरेशन बी काडलें आनी हांगासर आम पापड दवरला आनी आम पापड न्ही बरें सुकलेलें आसा साठी आम मँगो साठी म्हणटा तेका बरें सुकलेलें आसा फाल्यां काडटा आनी दाखयता तुमकां ओके सो आयज आमचे युट्यूब फॅमिली येयली न्ही इमॅक्युलेट तेका एक दिलें हांवें काडून ओके सो जालें आयज बरे भशेन सेलिब्रेशन 1 इयर जालें इशिकाक कितें बेगिना तुमी पयलीं आसतलें आमचें हें भितर व्हरपाचें भायर हाडपाचें भितर व्हरपाचें भायर हाडपाचें तुमकां सांगू आयज इतले गरमी पळय उदक ग्लास घेवन बसला हितून आयस क्यूब घातला हांवें शी जायना आनी हो पळय आमचो महाराज बड्डे बॉय 12:30 जाले ताका न्ही हांवूच जाय हांव आसल्यारूच तो न्हिदता नाजाल्यार न्हिदना ताका पप्पा नाका आजी नाका हांवूच जाय न्हू रे तो म्हाका रावला तो न्हिदपाक
म्हाका रावला तो हांव केन्ना वयतलें न्हिदपा म्हाका हें सगळें मॅस दवरून म्हाका नाका वचपा न्हिदपा आतां सुशेगाद न्ही स्कूल ना कांय ना सुशेगाद न्हिदया म्हटलें आनी तुमकां सगळ्यांक हांव मनाच्यान थँक्यू म्हणटा सगळे जाणांनी भरपूर विश केले कॉल केले खरें सांगता तुमकां दीस बरे गेले आनी आमचे दीस तेच खूपच बरे गेले तुमचे कॉल तुमचे विशीस इतले तुमचे एकूच मागता हांव ताका बरें ब्लेसींग दिया पुरो आनी कांयच नाका सो आयज जालें बरे भशेन ओके सो आनी कांय ना तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनला सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा शी बाय Bye. I love you, friends. Please do comment, subscribe, button, and all. इश्वी सगळ्यांक थँक्यू म्हण आयज तितले तो रडोंक ना तितले रडोंक ना तो मातसो मातसो बाय थँक्यू एवरीवन सो चड तो क्रँकी बी जावंक ना एक्चुली अशें पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट बर्थडे करपूच न्ही भायर हॉलार व्हडलें कळ्ळें तुमकां न्ही हांगासर मातसो क्रँकी जालो ते कपडे ताका मातशे दाट जाले सगळे एसी बी ऑन आसलेले फॅन आसलेले तरी पूण न्ही हांव आयज खूपच गरमी न्ही ना आसूं जालें एक बऱ्या भशेन खूपच पावस केन्ना पडटा जाणा म्हाका ओके चला खबरी खूब आहा टायम जालो चला